नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदीं हेडलायन्स। कोमॉर्बिड दुयेंती खातीर जीएमसींतले 3 वार्ड सोमारा सावन सुरू। आरोग्य मंत्र्याची नवी डेडलायन। जाय आनीक नर्सी 61तले फक्त 14 प्लाझ्मा बॅग उरले। प्लाझ्मा दानाचो उलो। कोळसो कोक हाताळपी 19 कंपन्यांचो गोंय सरकाराक 207 कोटींचो ग्रामीण सुधारणा कल्याण टॅक्स येणे। जिंदालाचेच 170 कोटी खात्याक आतां जाग। वसुलीक हातपाय बडोवंक सुरू। गोंय फुकट राज्य न्ही, लायट वापरले तितले पयशे भरचेच पडटले। डेमायज बिलां म्हूण रस्त्यार देंवतल्यांक वीज मंत्र्याची जाप। वाद करतल्यां बरोबर मंत्री डिबेटीक तयार। आनी कोरोनाच्या अरिश्टांतूय चवथ सोडूना। माटोळ्यो ऑनलायन घरा, बाजाराक नेट ना। थंय एक गौरी म्हादेव पुजेक। माटोळ्यो मखरां तयार। गणपतीची तयारी। अनलॉक 2त गोंयकारांची चवथ। कोविड-19 कोमॉर्बिड दुयेंती खातीर जीएमसींतले वॉर्ड नंबर 145, 146, 147 खंय सोमारा सावन सुरू। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन डेडलायन थारायल्या। आयसीयूत खंय आनीक नर्सी जाय, ते खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन तो उलयतलो। 61 प्लाझ्मा पॅकांतले फक्त 14 पॅक उरल्यात म्हूण मंत्री सांगता। कोविडांतल्यान बरे जाल्ल्या प्लाझ्मा डोनरांनी फुडें येवचे म्हूण सरकाराचो उलो। जाल्यार ऑक्सिजन कंजम्पशन वाढूंक लागला, कारण मोर एंड मोर पीपल बिकॉज वी रिक्वायर HFNO मशीन्स एंड अदर थिंग्स, सो आमकां ते बी जाग्यार घालूंक जाय की खंयचेय परिस्थितीत ऑक्सिजन शॉर्ट सप्लाय जावन उपयोग ना। कित्याक इतलें कंजम्पशन गोंय राज्यात जातलें म्हणून ह्या कोविडा खातीर आमी केन्ना स्वप्नान बी चिंतूंक नाशिल्ले। त्या तरेचें कंजम्पशन लावंक लागला। रिड्यूस कोमॉर्बिड डेथ्स जे आहा ते कशे रिड्यूस करपाचे तेजेर आमचे विचार चालू आहा। डिस्कशन करून आमी ठरयलें की एडिशनल स्टाफींग आमकां हे आयसीयू चलोवपाक जाय ते आमी करून घेतले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी तांकां ब्रीफ करून आमी ते पास करून बेगिना बेगीन घेवपाचें ऑलरेडी ठरयलां। आनी त्या पर्यंत आमी ठरयलें की जे नर्सीज नवे घेतल्या तांकां आमी जीएमसीन डिप्लॉय करून थोडे सिनियर नर्सीजाक ते हाय डिपेंडन्स युनिट आनी ESI हॉस्पिटलांत डिप्लॉय करपाची गरज आहा। प्लस आमी आयज पर्यंत प्लाझ्मा कलेक्शनाक आमी मोर देन 61 अप्रॉक्सिमेटली 61 प्लाझ्मा पॅक्स आमकां गावल्या। तेज्यातले आतां फक्त 14 उरल्या। आमकां तुमचे आतां जशी आमची चर्चा चल्ल्या आमी एडिशनल एक ऑक्सिजन सप्लायर ऑन बोर्ड घेवपाचे डीनाक विनंती केला, कित्याक आमकां एडिशनल ऑक्सिजनाची गरज पडोंक लागल्या। आमी डीन मंडे मिटींग घेतले आपले HODचे मिटींग घेवन नॉन इसेन्शियल जे गोष्टी आहा तेंचे प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे तांकां दिसता की इसेन्शियल आहा तेच चालू उरतले। बाकी जे नॉन इसेन्शियल गोष्टी आहा ते आमी सस्पेंड करतले आनी त्यो डॉक्टर स्टाफ त्या डिपार्टमेंटाचे दुसरी कडेन एक्टिविटी पर्टेनिंग टू कोविड आमी डिप्लॉय करतले। आयज आमी जे व्हेंटिलेटर प्रोक्यूर केला तेजेतले 192 व्हेंटिलेटर्स are already installed and commissioned. That's why Ponda we have opened. Monday we are opening. All high critical people will be shifting to Goa Medical College. So there's at this stage with Ponda, with ESI Hospital and with Goa Medical College, I don't see this pressure on me because all highly dependent and critically ill patients will be in Goa Medical College. So we are drawing a protocol internally to distribute how the patients need to be distributed. I just mentioned that there was shortage of doctors. That's why we are using all born doctors, all the doctors who are there, senior residents, junior residents, and also I just mentioned to you that we are in the process of shutting down and based on the HOD's discussion what the dean. We have already put 27 born doctors in COVID hospital for next week. We have already taken a decision and to put it. So wherever shortfall, through bond we'll be doing, and also third year nursing students where it is mandatory for them to work in the hospital. That also decision on file we have taken, and we will see. Many times they have reservations and all, but we have to see what is there as per their curriculum. We will be using them. It is there as per the guidelines of the nursing council. Basically, patients whom we will be shifting to GMC, they would be requiring multiple super specialty consultations, like somebody who requires repeated scanning, repeated MRIs, which these facilities which are not available there, where they would require endocrine facilities, they require cardiology. Such patients we will be shifting. We have made a list, tentative list, and in that 6-7 are fitting in that category.
वर्ष 2014 सावन कोळसो कोक हाताळपी 19 कंपन्यांचो गोंय सरकाराक 207 कोटीचो ग्रामीण सुदारणा कल्याण टॅक्स येणे. तातूंत जिंदालाचे JSWचेच 80% म्हणल्यार सुमार 170 कोटी. फाटलीं 6 वर्सां सरकारान हो विशयच सोडून दिल्ल्यान शेकड्यांनी कोटी येणावळ आडकल्या. येरादारी खात्यान आतां इन्स्पेक्शन करून रिकवरीक हातपांय बडोवंक सुरू केलां. आदी नोटीशी येता तेन्ना येता. एमपीटींतल्यान भायल्यान आयिल्लो मोठ्या प्रमाणात कोळसो आनी कोक हाताळप जाता. एकूण 25 कंपन्यो ही उलाढाल करतात, चड जिंदालाचो. हातूंतलो सुमार 80% कोळसो जिंदालाची JSW हाताळटा. मात प्रदूशणकारी कोळशाच्या हाताळणीवेलो ग्रामीण सुदारणा आनी कल्याण टॅक्स गोंय सरकाराक कोणूच भरिना. 25तल्यो 6 कंपन्यो सोडल्यार हेरांचे फाटलीं 6 वर्सां जालीं आंधळो कारभार चल्ला. 2014 सावन 25 कंपन्यो कोक हाताळणी करतात. 6 कंपन्यो सरकाराक नेमान ग्रामीण सुदारणा आनी कल्याण टॅक्स भरतात. 19 कंपन्यांतल्यो कांय कंपन्यो थोडो टॅक्स भरतात, थोडो पेंडींग, थोड्यांचो ठेंगा. सरकाराक 208 कोटी सुमार ग्रामीण सुदारणा आनी कल्याण टॅक्स येणे आसा. जिंदालाच्यो 2 कंपन्यो मेळून 80% म्हणजे 170 कोटी कर भरपाच्यो आसात. अदानीची सुमार 7 कोटी, सेजा वेदांता मेळून सुमार 14 कोटी आनी BMM इस्पाताचो 10 कोटी येणे. सरकारी तिजोरेची सध्या हालत जाल्ल्यान सरकार सध्या पेंडींग येणावळीची वसुली करूंक हातपाय बडयता. येरादारी खात्यान टीम धाडून MPT कडच्यान डेटा घेवन वसुलीच्या कामाक सुरवात केल्या. येरादारी मंत्री माविनूच सांगता. आम्ही हेजेर एक्शन हाल्ली सुरू केला. नॉर्थ आणि साउथ ऑफिसर तांकां सांगला तुम्ही MPT वचोन एक्झॅक्ट डेटा हाडपाचो, कंपायल करपाचो आणि 2 विकां भितर हांवें तांकां डायरेक्शन दिला. आमी डिमांड रेज करपाचो, ते सेस फारीक करपाक. तेंचे मनान ना सेस फारीक करपाक. तेंचे म्हणणें कितें, आमी बाय रोड जे ट्रान्सपोर्टेशन करता आमी फारीक करता. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, हांव पयलींच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हाका एक 2-3 फायल आयल्यो. तेंची मागणी आशिल्ली. ते फायलीचेर तेणी एप्लिकेशन केल्लें. टोटल एक्झेम्पशन तेणी मागिल्लें. ते कोलाचेर आसून दी, बॉक्सायटीचेर आसून दी. आनी म्हणणें कितें आसलें, हें तरी तुमी वेव करना, सगलो कार्गो शिफ्ट जातलो आमचे दुसऱ्या पोर्टांनी आनी गोंयान कांय कार्गो आसपाना. पूण मागीर हांवें सारकी चवकशी केली आनी चवकशी दुसऱ्या स्टेटीनूय केली. चवकशी हांवें सेंटराकूय केली, कित्याक हांव GST कावन्सिलान आसल्या कारणान. आनी तेणी म्हाका सांगलें स्टेट गव्हर्मेंटाक पूर्ण कायदो आसा हे सेस बसोवपाक आनी तुमी बसयला तेय योग्य आसा. 200 कोटी सुमार हे कठीण परिस्थितीन एक व्हडलो अमाउंट जावन आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी फारीक करपाक सोदना, बारीक बारीक कंपनी फारीक करता. सो हो कायदो जायते फाटी कितें दिसता, तांकां दिसता अशें वातावरण तयार करतले की आमी कशेंय फारीक करपाना, कित्याक आमी व्हडले जावन आसा, आमकां कोण हात लावपाना. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, हो सरकार आनी खास करून म्हाजे डिपार्टमेंट तेंचेर 2 विकां भितर डिमांड रेज करून ते उपरांत फारीक करना जाल्यार आमी कारवाई तेंचेर करतले, कोणूय आसून दी, खंयची कंपनी आसून दी. ही येणावळ आयल्या उपरांत ती थारिल्ल्या प्रमाण ग्रामीण सुदारणा आनी आरोग्य कल्याणाक वतली काय पगाराक ती आयल्या उपरांत फुडली गजाल. निकती नोटिसांची प्रक्रिया सुरू. बुडिल्ली येणावळ येता तेन्ना खरी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंय फुकट राज्य न्ही, लायट वापरल्या तितले पयशे भरचेच पडटले म्हूण मंत्री निलेश काब्रालान डेमायज बिलां म्हणून रस्त्यार देंवतल्यांक स्पश्ट केलां. ह्या इश्यूचेर तो खंय डिबेटीकय तयार. लॉकडावनांत लोकांक घरा रावंक सांगिल्ले, लोकांनी चड लायट वापरली, चड बील आयलें. सावड्डे आनंदवाडी ट्रान्सफॉर्मराच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन काब्राल उलयलो. चॅनलाचेर खंय करया, ओपन पब्लिकाक कितें डिबेट, पब्लिकाचे 10 क्वेश्चनां आसतलीं. म्हाका हाडून तूं पयलीं एक्सप्लेन कर. तुवें आतां गोंय बरें भोंवलो मरे, सगळ्या कडेन तुवें बिलां हाडली, तर म्हज्या वांगडा बस मरे पयलो आनी म्हाका दाखय हें बील अशें चुकलां, हें तुवें रेट चड लायल्या. पावर जे यूज केल्ले घरान आसा ते पावराचे पयशे दिवपाकूच जाय. फुकट स्टेट जावंक शकना ही. घरान बसले म्हूण पावर यूज केले पूण आमी सांगून नासले, आमी घरा बस म्हणलें सरकारान, कित्याक पॅन्डेमीक तशें आसा, लोकां मदें एक भोंवले जाल्यार ते आनी त्रास जातले म्हूण आमी घरान बस म्हणलें. पूण हें न्ही की वापरपाक लायट जी आसा जी लागता ती वापरपाची. लोकांनी चड कन्ज्यूम केले ऑटोमॅटिकली बील चड येतलीच. हांवें ताका चॅलेंज केल्या की बिलाची रेट खंय वाडयले दाखय म्हण. आमी वाडोवना आनी 50% सबसिडी दी. खुबशीं झाडां बिडां पडलेलीं, पूण आयज हांव पळयता हितूंतल्यान सुद्दां वाट काडीत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट
सगळ्याक सुरळीत लायट दिता आनी त्याच प्रमाणे हे जे ट्रान्सफॉर्मर हे बसोवपाचें काम जे आसा हें सुद्दां जोरान आसा. आयज हांगसर सावड्ड्या लोकसंख्या वाडलेली आसा, घरांय वाडलेली आसा, ते पळोवन हांगा हो ट्रान्सफॉर्मर खुबशे पयलीं बसोवपाचो आसा. कोरोनाच्या अरिश्टांत गोंयकारांनी चवथ सोडिल्ली ना. व्हडलो गाजो वाजोना पूण जाता. तयेक म्हादेव गौरीची पुजा करून माटोळी मखरां सजून तयार. तयेचो दीस माटोळी आनी मखरांच्या सजावटीचो. कांय घरांनी तयेच्या सांजेच गणपती पावले, चडशे फाल्यां सकाळीं. अंदू पुरोहितांची अडचण. कितल्याशाच घरांनी व्हिडिओ, ऑडिओ, पुस्तकां वेल्यान पुजा. अनलॉकटूंत गोंयकारांची चवथ. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उनुनीत परबी. आमी आमची गणेश चतुर्थी ही खूब व्हडा उमेदीन दर वर्सा घरांत हाडपी गणपती आसतलो किंवा सार्वजनीक गणेशोत्सव आसतलो, खूब व्हडा उमेदीन मनयताले. बट आयच्या कोविड-19 महामारींतल्यान आमकां सगळ्यांक काळजी घेवपाक जाय आनी निश्चितच सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळटले, मास्क वापरतले, सॅनिटायझर वापरतले. चवथीचो सगळ्यो गोडधोड फराळ नेवऱ्यो खाता आसतना आमी सगळ्या ह्याय गोश्टींची तितक्याच नेटांत काळजी घेतले. आमच्या परिसरांत रावपी होम आयसोलेशन किंवा होम क्वॉरंटायन केल्ले काही फॅमिलीज आसतल्यो. तांकांय बी ह्या चवथीच्या उमेदीत आमी मदत करप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्या वाठारांतले पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स आनी सोशल वर्कर्स हांच्यांनी तांच्या घरांत जरी होम आयसोलेशन आसलें आसत सुद्दां तांकां चवथ मनोवपा खातीर मदत करपाक जाय. म्हणजेच कदाचित तांकां गणपती हाडप, सामान हाडप, परत तांचो गणपती पावप, तांच्या डायरेक्टली संपर्कांत न येता आमी सगळ्यांनी मदत करप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा आनी आमी सगळे जाण तें करतले हाची हांव आशाय बाळगितां. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक उनुनीत परबी दितां. आरती कोण येता, कोण घेता, कोण ना, आनी म्हणटा म्हारग सगळें. आता तुम्ही माटी बीन तसले हाडूंक ना, माटून मेळून आमी हाडूना. हाडलेली की 2-3 हाडले तरी त्यो खपल्यो काबार. पाट हाडले. पाट पडले म्हणजे 20 पाट हाडले. 20 पड्या पाट ना व्हरपाक, विसर्जन करपाक आनी वार्षिक आमी हेच घेता, ल्हान मूर्ती व्हरता. म्हाका तुमकां आतां ह्या वर्सा आनी दर वर्सा तुमी चतुर्थी आनी गणपती व्हरता, चतुर्थी साजरी करता. ह्या वर्सा कितें इफॅक्ट हो दिसता की कोरोनाक लागून? तो म्हणजे कोरोनाचो मातसो हे जालो इफॅक्ट आनी भंय दिसता बाजारान येवपाक. सोशल डिस्टन्स आनी हे बाजारांतले मार्केटाच्या संदर्भान डायनॅमीक सगळे चेंज जाल्लेले आसा. सांगपाक दिसता की खंय तरी लोक बाजारान येवपाक फाटी फुडें जाले. कंजेशन जावंक जायना, आपल्याक व्हायरस लागूंक जायना, एक गर्दी जावंक जायना. हितून सरकाराची जी SOP आसली ती SOP फॉलो करतना लोकांनी आपापले खरेदी करपाचें ठिकाण डिसेंट्रलायज केल्लेलें आसा. त्यामुळे बाजारान लोकांचे मुवमेंट खरें पळोवपाक गेल्यार फाटल्या चतुर्थीपेक्षा 50% देंवलेले आसा.
आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. कोरोनाक लागून गोंयकारांनी फावो ती खबरदारी घेवन चवथ मनोवची. प्रदूषण आनी आवाज जावपी गजाली टाळच्यो. गोंयकारांक दिवचलच्या मतदारांक आदलो आमदार नरेश सावळाची चवथीची परबी. नमस्कार. समस्त गोंयकार त्याचबरोबर दिवचल मतदारसंघातले सगळे बंधू भगिनी, मतदार मित्रांनो, गणेश चतुर्थीच्यो तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा देशभर आनी गोंयभर कोविडच्या महामारीन सगळे त्रस्त जाल्ले आसा. आज आमी चतुर्थीचो सण साजरो करता आसतना एक गोष्ट लक्षात दवरपाची गरज आसा. आपल्या बरोबर इतरांची काळजी घेवप ही काळाची गरज आसा. आमी मास्क वापरप, सामाजिक अंतर दवरप, हवा प्रदूषित जावची ना अशा प्रकारची खंयचीच गोष्ट करप ना आणि आपल्यामुळे दुसऱ्याकय त्रास जावचो ना ह्याचे भान दवरप खूप गरजेचे आसा. आज सबंद गोंयभर परिस्थिती गंभीर आसा. लोक सगळे त्रस्त आसा. तातूंतल्यानय गणेश चतुर्थीचो सण मोठ्या उमेदीन सगळे जण साजरे करता. ह्या गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आसतना श्री गणराया कडेन आमी इतलेंच मागुया की देवा गणपती बाप्पा आमकां सगळ्यांक बरें आरोग्य दी, बरें आयुष्य दी. हो कोरोना व्हायरस जो आसा तो पयस घालोवन दी. GTDCचो चेअरमॅन मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे वतीन हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यां खातीर अलॉटमेंट पत्रां वाटलीं. मांद्रे मतदारसंघातल्या 12 अर्जदारांक ही स्कीम मेळ्ळ्या. लोकांनी बेकार रावचे परस काम धंदे सुरू करचे, सरकारी स्किमीचो लाव घेवचो म्हूण सोपटेचो उलो. कल्चर कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत मांद्रे मतदारसंघात आज आम्ही आउटलेट जे फल उत्पादनाचे जे शॉप्स आहात ते मांद्रे मतदारसंघात आज 12 आम्ही डिस्ट्रीब्यूट केलेले आसात. तांकां जेंकां मेळलेले आसात 12 त्यांच्या सुरवातेक अभिनंदन करता. आणि हे सगळे दयानंद भाई सोपटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या सहकार्यान हे साध्य झालेले आसा. ह्या माझ्या मांद्रे मतदारसंघात जे 9 पंचायती आसात ते 9 पंचायतीतले ज्यांच्यांनी अप्लाय केल्ले, कारण खुबशे युवक आमचे बेकार आहात. बेकार रावचे न्ही, कितें एक बिजनेस करचो आणि हे बिजनेस करतना सरकाराच्यो ज्यो सवलती आहात, स्किमी ज्यो आहात त्या स्किमीचो फायदो घेवचो. म्हणून हे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गावांनी वेगवेगळ्या जागेर आज एक 12 नवे आमचे जे भाजयेचो धंदो करपाक फुडें सरल्यात तांकां एक अपॉइंटमेंट लेटर आमी दिल्ली आसा. दोतोर केतन भाटीकारान चवथी निमतान अखिल गोंय फोटोग्राफी सर्त दवरल्या. सर्तकान ह्या चवथीच्या उत्सवा कडेन संबंदीत आपलो एक फोटो दिवपाचो.
सर्तीचो निकाल हो सोशल मिडियार त्या फोटवाक मेळपी लायक्स आनी परीक्षकांचें निरीक्षण ह्या दोनांचेर आधारीत आसतलो. ऑल गोवा फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आमी डॉक्टर केतन भाटेकर स्पार्क रायझिंग पोंडा आनी मोगो पक्षा तर्फे दवरला. आपली वेगळी वेगळी जी कला आसा फोटोग्राफीन ती तुमी आमकां धाडचे, पण थीम आमी गणेश चतुर्थी दवरला आनी गणेश चतुर्थीच्या थिमान तुमी माटोळी घेवंक शकतात. गणपतीचे कशे वेगळ्या वेगळ्या तरेन तुमी कितें केल्लें तें दाखोवंक शकतात, देखावे दाखोवंक शकतात. अशे वेगळे तुमी फोटोज काडून आमकां धाडपाचे आनी ताचेर आमी प्रायजूय अमावंट दवरल्यात. सो इतलोच रिक्वेस्ट सगळ्यांक की मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग, यूज अ प्रॉपर मास्क, सॅनिटायज द एरियाज आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की गणपती बाप्पा आमकां कोरोना मुक्त बेगीच्या बेगीन करतले. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.